नमन तुका देवना तुझ्या गडकर माका मिसाची ते सांग कुटुंबान सोडून गेल्या समस्या खातीर युजाकी वेगस बलिदान भेटयता आनी लुसी वेगस देवाक अर्गां दिता. हें कालचें मिसाचें बलिदान चुकोवन आज आमी भेटयतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाळक मरयेक आमच्या पात्रुनित्या मायेच्या जल्माक तयारी करून आमी आज निमाणे दिसा नव्यान करूंक हांगासर आसा. व्हडा संख्यान संतोशान भुरगीं फुलां हाडून तुमी नव्यानाक येवन आनी लायव्ह स्ट्रीम सगळ्या दिसांनी सबार कडेन संवसाराच्या कोणशा कोणशा लोकांक पळोवन आज निमाणे दीस पावता आसतना निमाणे दिसाक आयचो विशय जावन आसा मरी आमकां आमची पातकी जिणी बदलून बरी खबर सत्मानूक उलो दिता. मरी आमची पातकी जिणी बदलून बरी खबर सत्मानूक उलो दिता. सबारपण आमच्या जिणेंत बरी खबर आमी मानूंक हाडून गेली देवाचें उतर मानूंक हाडून गेलें. कितें पातकी जिणी जिवंकी पातकी जिणी आमी सोडूंक प्रयत्न केले पूण थोडे फावटी आमी चुकल्या आसतल्या. देवा लागीं बक्षांनी मागया ताजे काकुळती उलो मारून सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बघाय सदां सांगकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. काकूत कर सौम्या काकूत कर काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोवग्य वंदित्या धर्माच्या जल्माक आमी आजच्या दिसा नोवेन कर तिका वंदिता. जशें तिका तुवें कृपेन भरले तशें आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस दी कृपेन भर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनांच्या सासन. देवान तुमकां ताचे सवें नव्या जिविताक भरली आनी सर तुमचे अपराध ताणें तुमकां बक्षिलें. सांब पावलोन कोलेसगरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो क्रिस्त जेजूक तुमी समी म्हणून स्विकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची फालां ताचेर रोंबून दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थाक थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवणेन आनी फकोल तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बळय अशें सत्राय करा. हें सगळें पृथ्वीच्या मूळ तत्वांतावन उपजाता शिवाय
क्रिस्तांवन आरंभ घेना, कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता. ताचे सुदेशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तोच सर अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्तांतय तुमकां सुन्नत केल्यान पूण मनशाच्या हातान केल्ली न्हय. बगार तुमची पत्की कूड तुमचे तावन कातरून उडयला ती क्रिस्ताची सुन्नत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ता सांगाता तुमकां निके पेल्यांत, मात्र न्हय ताचे सवें तुमकां जिवंत उठयल्यान. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयलेल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराध्याक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुनात करूंक नासलेले कुडीन जियोवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्ल्यान. कैद्याक सरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी हें कुर्सार किळावन नास केलें. अधिकारांक आनी पदव्यांक ताणें पडाव केलें आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणें तांकां कैदी कशें व्हेलें. देवाचे उतार हें. श्लोक. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सुस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया. सदांकाळ तुजें नांव हांव वाखणटां. दिसान दीस तुका हांव दिनवासता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. श्लोक. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोंसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रसने थंय काणवाळायेन भरलेलो. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्परा तुवें रसलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुज्या राजवडकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. उद्गार. जय जय सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेन ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारा थंय उल्हासूं. सियोनांत आसलेली आपल्या राजा थंय संतोषूं. जय जय सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या दिसांनी जेजू आनी ताचे शिश्य मागणी करूंक एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणी करून खर्चिली. दीस उजवाडतच आपल्या शिश्यांक ताणें चर्शें आपयले आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हूण नांव दिलें. ते 12 जाण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलेमो, मातेव आनी तोमास, आल्फेवचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो व्हड एक जमो ताचे भोंवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांत थावन जेरुजलेम शहरांत थावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शहरांत थावन एकठांय जालो एक व्हड लोकां जमोय थंय आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिड्यांतली गूण जावंक जाय म्हूण थंय तीं आयिल्लीं. देंवचाराची उपद्र भोगतालीं तीं थंय येवन बरीं जातलीं. जेजू थावन दैवीक सक्त भायर सरून
समेस्तांक गूण करताली देखून तो लोकां जमो ताका आपणूक म्हूण उरडातालो. देवाचें उतर हें. गोंय शहरांत हांव एक विगार जावन याजक जावन सबार हुद्दे आनी सबार रितीन वावर दिता आसतना थंयसर म्हाका एकलो पुलीस इन्स्पेक्टर क्लोज इश्ट आसलो, सिद्धांत शिरोडकर म्हणून. आनी म्हजे लागीं सांगता बसून उलयता आसतना ताणें सांगचें हांव सदां घरा वयतां आनी म्हजी माम्मी सांगता बसता आनी म्हणटा आज कितल्या कडेन झगडीं जालीं, कितल्या कडेन खून जाल्यो आनी कितल्या कडेन जीवघात केले, कितल्या कडेन हांवें मारूंक पडलें आनी लोकांचो बोबाट हांवें मारता आसतना कसो आयकोन धांवतात ते पुरो सांगून आपल्या आवय लागीं तो सांगता म्हणटा. आनी अशें तिच्या आवयक संतोश पावता. कित्याक म्हज्या पुतान एक पुलीस इन्स्पेक्टर जावन थंयसर शांती समाधान हाडूंक तो वावुरलो म्हूण सांगून तो म्हज्या लागीं सांगतालो. आयचे दीस आमी येवन आयकता हांव क्वार्सेबीन जरी तर आवय देवाची जाली जाल्यार एका पुताक ह्या संवसारान जल्मा हाडलें जाल्यार ती जाणा आसली ती जल्माक हाडटा त्या भुरग्या उद्देशीन लोकांक पातकाच्या बॉक्सांनी आसा. तिणें जल्मा हाडच्या भुरग्या थावन लोकांक पातकांच्या बॉक्सांनी आसा. तिका पयल्या वाचपांत आमी आयकता सोम्या कोण लागीं आसता, सोम्याचो मोगाचो कोण नासता ताका सोमी ताची वाट चलोवन व्हरता. जावं पातकी जावं नाना तरान तो कितेंय जावं दी वा तें कितेंय जावं दी पूण देव ताका राखून सांबाळून व्हरता. कित्याक देवाच्या मोगाचो. जरी तर व्हडल्या इन्स्पेक्टराक MLAक कोण मनीस लागीं आसा ताणें केली पातकां बरें ताका कांयच न्हय, ताका खंय तावनी बचाव करता तो. जावं पुलिसाच्या हातांतलें जावं कोर्टींतलें जावं जैलाच्या पनिशमेंटांत थावन हर एक हातान ताका बचाव करता. कित्याक लागशिल्लो संबंद आसा. चूक ताणें करूं नागी केला. त्याच प्रमाणे आयचे पयल्या वाचप आमकां जागयता म्हाका आमी चूक केलें जाल्यार आमी पातकां केलीं जाल्यार देवा थंय संबंद आमकां लागीं दवरलो जाल्यार देव आमकां सांबाळटा. पातकां बोगसूंचो अधिकार ताका मात्र आसा. पातकां बोगसूंचो अधिकार देवाक मात्र आसा. आनी त्या देवाच्या मोगाचे आमी जाल्यार जाल्यार पातां करिना, आमी पातां करिना, पातां सोडटा. आनी अशें आमचे दिसा आमी जियेता आसतना खंडीत जावन नाना तर संगती आमची येता आसतना आनी पातकाचो बरो आमचेर आसा आमकां दिसता जाल्यार सोमी आमचे तावन पयस आसा. आनी आयचो विशय पातकी जिणी बदलात. पातकी जिणी जी बदलची कित्याक? पातकी जिणी बदलल्या कुडले पवित्र जिणी सुरू जाता. पातकी जिणी सोडले कुडले पवित्र जिणी सुरू जाता. आनी पवित्र जिणी कितें? तें देवान दिवचें देणें. पवित्र जिणी जावन आसा देवान दिवचें देणें. आनी पातकी जिणी म्हणल्यार कितें? देवाक सोडचें. देखून मानून काणगे बरी खबर कितें तें देवा सांगता आमी जियेवया, देवाच्या मोगाचें आमी जावया. मरी आमच्या मायेक तिका 9 दीस नोवेनाचे 9व्या दिसा नोवेनांत आमी वांटो घेवन तिका जाय तितलो मान दिवन ओगलेक दिवन सांगता सापूरबायची गायनां गावन सक्कड सांगता मेळया. एका मनाची जावया, फुलां एकठांय करया, ल्हाना व्हडा फुलां हाडात एकठांय करया, एका मनान एका काळजान तिका समर्पिया. कित्याक ती आवय जिणें आमकां दिलाय जेजू ताका पातकाच्या बॉक्सांनी आसा. आनी केदाळ पातकाच्या बॉक्सांनी तो दिता केदाळ आमकां सुटका मेळटा. केदाळ आमकां सुटका मेळटा. आमी स्वतंत्र भुरगीं जावंक पावता. हर एका संगतींतली आमी स्वतंत्र भुरगीं जावंक पावता. ल्हान जाल्यार बंदडेन आमी आसा. जावं बरो आमच्या भाव भयणी बोगसूंक एकामेकाच्या मोगान रावंक खालतेपण येवंक समाधान हाडूंक बरेंपण हाडूंक बरें करूंक फाटीं सरता. कित्याक पाताक आमकां व्हडलो चायना वॉला बरी एक आडकळ आसा, दोरो आसा ते आमकां सोडिना. पूण जरी तर तो दोरो फुटोवन धरणी समा करचो जेजू आमी सांगता आसा जाल्यार त्या पवित्रपणान तो आमकां आमची पातकां तो बायपास करता. आमची पातकां बायपास करता. कुमसार जाय जेवय आनी सांगता आस प्राशीत करी जेवय. पूण तो पातकांचो बरो आमचेर आसलो तो काण जाण वेलो जाल्यार परतून परतून कुमसार जावंक आमकां खुशी दिता. कसलीं ती पातकां जावं दीत, केल्लींच पातकां परतून परतून जावं दीत, पूण कुमसार जावंक आमकां एक देव आपोवण दिता. कित्याक तुका आनिकी म्हाका नितळ करीत जाय, तुवें आनिकी पवित्र जाय जाय, तुवें आनिकी भाग्यवान जाय जाय, तुवें मुजो जाय जाय. आनी देखून आज आपुरबाय संदेश आमकां आमकां आर्समेलीच्या 9व्या दिसा आसा की जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो पातकी जिणी बदलूंक आमची आनी ताका मानूंक आनी घेवन नव्या जिविताक वेंग मारूंक.
तर आज आमच्या फातकेजींनी सोडया आनी फाल्यां मरयेच्या आमच्या मायेचो आमी जल्मा दीस संभ्रमता आसतना आमचे पात्रोन ती आमची आस्कारीण ती आनी तिका आमी उलो मारता पाव गे माये आतां आनी मरणाच्या वेळार आतां आनी मरणाच्या वेळार सदांच आमकां पाव घे म्हणून मरता म्हणसर आमकां पाव घे माये म्हणून नमान मरी आमी म्हणटा न्ही तर आयच्या दिसा तिका मान करता आसतना तिची भुरगीं जावया तिचो संदेश काण घेवया पातकी जिणी सोडात बरी खबर मानू काण घेयात पातकी जिणी म्हणून सांगल्यार आमी देवातान पयस वयचें पयस वचनाकात लागीं येयात आनी बरी जिणी म्हणून सांगल्यार सोम्या सांगाता आमचें जिवीत त्रेक देवा सांगाता आमचें जिवीत प्रत्येक जण पवित्र आत्म्याचे कृपेन देणे आनी आमी जियोवचें हें सुवार्थें भाग मरी आमकां आयच्या दिसा फावो करता आमच्या खातीर मागता विनंती करता देखून आमी तिची भुरगीं सदांच तिका विश्वासी रावन ती आमच्या आवय मानूंक आनी घेवन जेजूक लागीं सरया आनी जेजू कितें सांगता तें करूंक आनी मुखार सरया आमेन. मोगाचें मागा ती आमचें बलिदान सर पदवेदारा देंवोवपाक मानता तसलें जावं ती म्हणून सर्गेंच्या बापा तुज्या पुताचे आवय कांयचे दिसा करीत भाशेन निमाणे दिसा नव्यान खरच्या जल्माक आमी तयारी करनासांव आनी हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमचो तर एक देव आमचे संगी आसा ताका आमी दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मागीर तांकां अमरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वाचण्याचें गीत गावन तुजी कनवळे आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर काळी सर मनशां थंय कितल्या परमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवेक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाले आनी असो सोडवणदार मनशा कडेन असो जेजू क्रिस्त आमचो समेतीचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार तांचे वाखणणेक आमचे इताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गावन गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांचे जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसुवेच्या दिनाने उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें, हें म्हज्या कुडासाक. बाबार्थाचो घट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत दिवचो उंडो आनी सुडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवकार ती सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत सेवतली आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीच्या विस्तार तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदर मेल्यांत त्या आमच्या भावा आनी भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मळपणें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां अमृत दावाच्या माये संगाती तिचो पती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां झण एकल्याक वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थना आमी धीर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनी सर तराच्या पिड्यांतले तूं आमकां निवार. दया करण्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशनांतल्याक आमकां तुजे उदार खाकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय म्हाका एकामेका शांती दिवया. शांती तुमचे सोबे आसूं. देवाची शेळये संवसाराची
हो जावन असो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्तची कुडारकात मस्वेस्तां सासना जिविता पर्यंत व्हरून पावून आमेन.
प्रार्थुया. ओ कोणवडल्या बापा, च्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां दोशी केलाय, आमी जिवंक आनी तुका मान दिवंक ह्या संवसारांत प्रत्येक जावन तुज्या दुयेचो आमच्या आवयचो मरयेचो आमी आज नव्यान करता आसतना तुज्या आशिर्वाद कृपान तूं कुडयेंत भलायकेन तूं आमकां बर आनी फाल्यांच्या दिसा संभ्रमच्या त्या पवित्र संभ्रमांत आमकां समेस्तांक एक आवयचो मोग आनी सांगात मेळोवन जेजू लागशिल्ल्या पाटलाव करूंक आमी पावो आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या आनी सोडवंदराचे नांवे. आमच्या फिरगेजकारांक खोलवणी फाल्यांचे मीस 8 वरांचेर सुरू जाता. दुसऱ्यान म्हण सांगल्यार कोणाक तरी फुलां दिवंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आज 3 वरां पयलें म्हाका कळोवचें कसली फुलां दितात तशें. वा कोणी पयशांचो सहकार दिता जाल्यार तुमी 3 वरां पयलेंच म्हाका पावीत करचें. आनी तिसरें म्हण सांगल्यार आल्तार भुरगीं वेदी सेवक फाल्यां साडे सक्टांनी लोप घालचो आनी अपुरबायच्या संभ्रमी मिसांत वांटो घेवचो. सर्वेच बोर तुमचें सवें आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. आमा पासून विनंती कर वळख मारिये. हे मोगाळी बाळक मरिये, तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयारी करता आसतना देवाची काकूळट आनी बोगसणे समजून आमची पातकी जिणी बदलून तुज्या पुता जेजूची बरी खबर जियोवंक आमकां सासाय दी. आमच्या माया मोगाच्या उतरां आनी करणे आमी तुज्या पुता जेजूच्यो साक्षी जावंक आनी अशें बापाक महिमा दिवंक आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्या देव पुता आमच्या सुमयांचे जेजूचे नांवे, जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवड चलयता सासनांच्या सासना. सकड सांगाता मेळया.